ऑगस्टाची 15 तारीख सगळो देश आपल्या सुटकेचो संभ्रम आचरसिताना आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक मोरयेच्या स्वर्गावरणाचो संभ्रमी सांगाती जाता। पूण ह्या संतोषाच्या वातावरणांत केरळाच्या कासरगोड जिल्ल्यांत भोव दुखाभरीत आनी आघातकारी घडीत घडले आनी एक तरणाटो याजक त्या सांजेर कोणेंच चिंतिनातले बरी वीज अवघडाक सांपडलो आनी मरण पावलो। कासरगोड जिल्ल्यांतल्या मुळ्ळेरिया म्हणल्या जाग्यार बाळोग जेजूच्या देव मंदिराच्या वठारांत हें अवघड घडलें। त्या दिसा स्वतंत्र संभ्रमाचो बावटो उबयल्लो आनी सांजेर नियमा प्रमाणे तो सकयल देंवयलो। पूण ह्या बावट्याचो खांबो काडटना तो कुशीन पाशार जाल्ल्या हाय टेन्शन वीज सरयांक लागलो आनी क्षणान हें दुरंत घडलें आनी बाप मॅथ्यू वीज आघाताक बली जालो। तुरंत ताका आस्पत्रेक व्हेलो तरी थंयसर तो देवादीन जाला म्हूण कळयलें। फादर मॅथ्यू कुडिलील हाका 3 वर्सां पयलें याजकी दिक्षा लाबल्ली आनी 2023 वर्साच्या मेच्या 14 तारीखेर तो मुळ्ळेरिया फिरगजेक सेवा दिवंक आयिल्लो। कण्णूर जिल्ल्यांतल्या चंपन्नातोट्टू सांत जॉर्ज फिरगजेंत सहाय्यक विगार तशेंच नेल्लिकांपोयल सा सेबेस्त्यान फिरगजेंत सहाय्यक विगार जावन ताणें सेवा भेटयल्या। ह्या दुखाभरीत घडिता थंय सर्वांक व्हरतो आघात जाला। सोम्याच्या शेतांत सेवा दिवंक आपलें जिवीत भेटयलोलो बाप मॅथ्यू कोणेंच चिंतिनातले बरी सर्गी राजांत सोम्याचो सांगात बगूंक गेला। काकुळदार देव ताच्या आत्म्याक शांती लाबोवन दी आनी ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजावण फावो करून दी म्हण मागया।